प्रशांत, तू हाजे हाका जाप दिवं शकता? ताणें जे वेगवेगळे पॉयंट रेज केल्यात. एक म्हणल्यार हांवें एक खंयच्याय तरी गोंयच्या पेपराचेर जाहीर हें केल्ली घोशणा केल्ली की दक्षिण गोंयचो उमेदवार कमीत कमी 10,000 मतांनी जिखतलो म्हण, आनी कमीत कमी शब्द काडिल्ले म्हगेले, कमीत कमी 10,000 मतांनी जिखतलो म्हण, आनी ती म्हाका दिसता की आज करेक्ट जाला. 5 पांडवांनी कौरवां हरयलाच. दक्षिणेंतले 5 पांडव जे आशिल्ले आमदार म्हणटा हांव, 15 आमदारांक भुंयसपाट केले. देवाच्या मनशाक सारको टोटल न्हिदयलो. देवाचो मनीस ह्या निवडणुकेक न्हिदलो म्हणपा आता. जो गर्जन करतालो 5,000चे वयर लीड दितलो, रमेश तवडकर गर्जन करतालो 10,000च्या वयर लीड दितलो, सांग्यार सुभाष फळदेसाय गर्जन करतालो 10,000च्या वयर लीड दितलो. हेंगेली लीड 3, 3.5, 4,000 कमी जाला प्रत्येकाची. सो म्हाका दिसता की ह्या निवडणुकेक एक लोकांनी आतां ताका तें पोलरायजेशन, धार्मीक संस्था हें सगळें सांगपाक आतां बरें जाता. तशें सगळ्यांच्यांनी जाय तशें उलोवपा जाता. ते धार्मीक संस्था मदीं पडल्यो, ते धार्मीक संस्था खंयच मदीं पडला, तांणी म्हळ्यार सेक्युलर रस्त्याक वोट करा म्हण. सो लोकांनी आयकलें तेंगेलें आनी सेक्युलर रस्त्याक वोट केलो. सेक्युलर रस्त्याक निवड हाडले. तातूंत कितें चूक आहा? सेक्युलराक वोट करप हें सेक्युलराक चूक जाली जाल्यार नॉर्थाची गणीत तूं सांग तशें ना तें. नॉर्थाची गणिता भितर आरजी पडला ती 40-50 हजार ऍड कर, खंय पावता पळय तुमी. ते ऍड केल्या खंय पावता पळय ना, पण ते गिरिराज हांव तूं उलयतना उलयलोच ना ना मागीर याद दवर बरं, बरोवन घे आनी मागीर उलय मरे म्हाजे कडेन. सो तूं 5 टायम चड जिखलो म्हणटा पळय, दोगांची एक केली जाल्यार 2 टायम सुद्दां जायना. दोगांची जर एक केली जाल्यार 2 टायम सुद्दां जायना. ही परिस्थिती आहा. 2 मॅक्झिमम 3 टायम जाय. पण परिस्थिती ह्या खेपेक गोंया भितर ज्या तरेचें मतदान जालां, ज्या तरेन पयसो व्हांवला. हांव काणकोणचो म्हणटा, काणकोण मतदारसंघाचो मतदार म्हण हांव सांगता तुका. काणकोणांत 34,000 वोटर आसात. 1,150 प्रमुख जाले. प्रत्येक पानाचेर 30 म्हळ्यार 1,150 प्रमुख जाले. प्रत्येक 50 प्रमुखाक 2,000 म्हळ्यार 11-22 लाख फक्त 50 प्रमुखांक पयशे गेलात. बाकीचे गेला ते कितले 17 थोडे मुखार सरिल्ले पळय. शेवटच्या 3 दिसांक थोडे 17 आयले मुखार. आपूण दीत म्हण व्हडली मुख्यमंत्र्याक घेवन मिटींग केली एक कडेन, कांय ना, व्हडलो फरक पडना. दुसऱ्यान काणकोणच्या लोकांक मडगांव हाडून मिटींग केली विजय पै खोतान, कांय व्हडलो फरक पडना. ज्या खेपेक दक्षिण गोंयच्या लोकांनी एक बरी चपराक बीजेपीक दिला. आनी हांव पयलीं सांगलें तशें 5 पांडवांनी कौरवाचो नायनाट केला, नाश केला.